खूप दिवसांनी परत एकदा ऑफिसातून बाहेर सरता. 8 सकाळचे 8 वाजल्या. पहिले फावट म्हणजे 2 एपिसोड फाटी आम्ही गेल्ले धारबांदोडच्यान कॅसल रॉक. मागीर आमी गेले फाटले फावट गेले ते हांगा तिसवाडीत कुडका. आज आमी वता ते परत एकदा सांग्यार कित्याक जाल्यार रोखडेंच कळटलें. चला भायर सरूया. येस. दोंगर माती उदक वारें कणा कणान पावला देव. पावला तुजी सांबाळ भावा, पुत्र्या पोनाय रावला देव. तान पळय भागूंक तुजी, दर्या पोना रावला देव. सांग्यार म्हज्या खिणा खिणा, सैमान नटोन गावला देव. परत एकदा सांग्यार एक स्पेशल ट्रिपीर. तालिगांव, मडगांव, गोगोळ, नेसाय काडून पावले कुडचड्यार. पोटाच्या भुकेर सो आमी आतां कुडचड्यार पावल्या. कुडचडे आतां आमी थंय सुनील फार्मसी म्हणून थंयचो विचारिल्लो एड्रेस. म्हणजे बरे ब्रेकफास्ट असो खंय मेळटलो काय म्हणून. ताणें म्हणलें की शिल्पा हॉटेल म्हणून हांगा खंय तरी सांगला. सो पळोवया हांगसरलो फील जो आहा न्ही, अजून तो जो फील आहा ऑथेंटीक फील आहा. म्हणजे तूं हांगच्यान चलता तेन्ना सुद्दां तुका एक वेगळोच हें दिता, फील मेळटा. सो म्हाका दिसता हांगाच खंय तरी आसतलें शिल्पा हॉटेल. मिरची हरशी आमी नाल्यार भाजी पाव खाता. आज पोळे व्हडलो बूट. हे दुदाचे कण्ण. आमी नॉर्मली कण्ण खूब पिता, उपासाक आमी कण्ण पिता. हांगा रेगुलर बेजीस. सो तवसळी, कण्ण, कसाय असले प्रकार तुमकां हांगासर ह्याच जाग्यान ह्याच एरियेन मेळटले. सावड्ड्या, केपें या अशें न्ही. हो ती कसली तवशाची, ती तवशाची तवसळी. हो कसाय, हो दुदाचो कसाय. भाऊ हितून गोड घातला. जो हो गोडाचो कसाय आनी सादोय आसता. हां आनी स्पेशलिटी म्हणल्यार हे एकदम कितें म्हणटा ते औषधी, म्हळ्यार थंडे खातीर सगळ्या खातीर. सो मस्त अशा ब्रेकफास्टा उपरांत ऑथेंटीक ब्रेकफास्ट. दुदाचे कण्ण, भाजी पोळे ते घेवन आमी आतां सोंपया. कारण थंय पावन मागीर ते वताच्या कडेन थंय खूब त्रास जातले. खंय ते अजून हांवें सांगूं ना तुमकां, पण सद्या सांग्या खातीर वता आमी. थंय पावले की कळटलें. आमचें सस्पेन्स थंय ओपन करया सामकें. फुडलो सांग्या मेरेनचो 5वो चार वाठार. निमणे पावले. दिसता कितें वळखीचें. म्हाका दिसता सेकंड अशें एपिसोडाक खंय तरी सांग्यार हांवें एक पीस घेतलेलो. जंय असोच अथांग सागराच्या फुड्यानच उबो आसलेलो. हांवें म्हणलेलें की हेज्याच पलतडी खंय तरी कुर्डी आसा म्हणून. कुर्डी. सो दीस इज कुर्डी. आमी पावल्या कुर्डी. हांव अजून पर्यंत पावनासलो हांगा. थंय वाडे येवन गेलो. वाडे सांग्याचे वाडे. आनी थंयच्यान आमी उलयल्ले की कुर्डी म्हणून जो गांव अंडर वॉटर गेल्लो डॅमा खातीर.
तो होच गांव आनी तो स्पेशलिटी म्हणल्यार ह्या गांवाची स्पेशलिटी म्हणल्यार म्हाका दिसता मोर दॅन हाफ द इयर इट इज अंडर वॉटर आनी हांगा रावपी लोक आतां खंय खंय रावूंक गेले आसतले पण आज जेन्ना आमी हांगा येता म्हणजे वार्षिक ते हांगा येता खंय आनी देवाची पुजा करता. तुमी ह्या पुजेचे टीव्हीचेर आमच्या इवन स्टुडंटाचेर आमी रिपोर्ट केल्लो पयला आसलो तुमी पुजा जाता ती वार्षिक एकदा पण तेच्या फाटल्यान जी तयारी आसता ते आमचे गांवचे लोक जे सोडून गेल्ले ते परत येतात हांगा ते फाटले 5-10 दीस सुमार कितके दीस खबर ना तयारी करतात ती तयारी कशी करतात तेंचे ती इमोशन्स कितें जाणून घेवया. हेंच ते देऊळ फुडें फुडें हांव बाकीचे घरां खंयची खंयची घरां बी बुडोवन तेजे अवशेश उरले कशे तेय पळोवया. आमी हांगासर मेळोंक म्हाका हांवें फोन केल्लो सुधाकर भाऊक आसतले ते तांचे कडेन उलोवया. वाडे खंय पडटात हांगा आतां वाडे वाडे म्हणजे हांगच्यान आमी शिफ्ट जाले ते वाडे वाडे ते खंयच्या वटेन येता ते थोडी ह्या वाटेन अशें. सो हांवें लास्ट एपिसोड थंय केल्लो थंयच्यान हांवें बॉल दाखयल्लें की म्हाका हांगा वचपाक जाय ह्या वटेन. सो आयज पावला हांव जाल्यार मुळात कितकी वर्सां जाली हांगा डिस्प्लेस जाले हांगासरल्यान आता जवळजवळ 40 वर्स जाली 40 वर्सां 40 वर्स जाली डिस्प्ले जाली. तुम 87 तुमचें घर खंय आसलें हांगा आमचें घर हे पळय आमी ही न्हंय आसा नदी हां हां हेजे पलतडीन आमचें घर थंय मुखार अशें अच्छा थंय आसा. आतां वता बी थंय तुमी आमी ते सायडीच्यान दुसरे वाटेन येवंक मेळटा थंय वचूंक मेळटा म्हणजे आतांच ह्या टायमार त्याच टायमार हा. आमी थंय So- वर्सा एक फावटी वचून येता आं आमची आतां कितकी म्हणजे म्हाका एक सांगात आतां पावसान हे अंडर वॉटर उरता न्ही हय जाल्यार कितक्यो तेंप उरता अंडर वॉटर देवूळ हे फक्त एप्रील मे हे 2 म्हयने सुकता मागीर हांगा बी हे वाटेर पळय आसता पळय हें सगळें उदक भरून आसता. अच्छा ह्यांत हाडली केन्ना मेच्या 1 तारखेर 13 तारखेर आमकां ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळ्ळा मेच्या मेच्यात आनी फाटीं 2 वर्सां जावंकूच ना खंय न्ही 1 वर्स जालें ना 1 वर्स 1 वर्स म्हणल्यार जालें ना. वाटेर उदक उरलें कमी उदक उरलें अच्छा. गाडी येवपाक मेळना आमकां सामान कितें हाडपाक मेळना हम्म. गाडी येता माटो हाडपाक जायो कितें हांगा कितें करतले आमकां गाडी हाडपाक जाय तशें गाडी हाडपाक मेळना आमी चलत येवन केलें शॉर्ट टायम शॉर्ट भितर. बरें आतां जेन्ना पळय डिस्प्लेस जाले 40 वर्सां फाटीं जेन्ना डिस्प्लेस जाले तुमी हांगच्यान हें गेले खंय गेले शिफ्ट जाले हय. तेन्नाच्यान मागीर कितके वर्सां उपरांत तुमी स्टार्ट केलें हांगा येवपाक परत अशें आमी हे 25 वर्सांनी स्टार्ट केलें. पण आतां हें सगळें बुडलें आसता देवूळ बुडलें आसता ओके देवूळ हे पळय इतलें येता उदक इतलें येता हां इतकेंच हय. हें वयलें दिसता ह्या वयलें दिसता जेन्ना अच्छा. डॅम ओवरफ्लो जाता हय हय तेन्ना उदक हे पळय इतलें येता हो वले लास्ट म्हणजे हें सगळें लिंग तेजें बुडटा. हें जें दिसता सगळें बुडलेलें आसता हय हें पळय ग्रिनरी तितले भितर उदक तेजें उरता अच्छा हां हां अच्छा सो आमी जो सालावली सालवली सो सालावली डॅम जो म्हण पळयता आमी न्ही तो इट इज समवेर देर थंय खंय तरी आसता ह्या वटेन. सो अख्खे गोंयांत खंयच्या आमी सावथाकूच सावथ गोवा सगळे सावथ गोवाक जे जो सावथ गोवा पाणी पुरवठा उदक पितात उदक- ते उदक. सालवली डॅमाच्यान पितात आणि सावथ गोवा तांकां हांगसरल्यान वचचें पडलें म्हणून आमी तें उदक पिता अशें म्हणूं शकता न्ही. हय सो आणि- जितके सावथ जे रावता न्ही सावथाचे लोक तांकां त्यांच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी तुमचें सगळें अस्तित्व हांगसरलें शिफ्ट केलें म्हणून आमकां उदक मेळटा. आनी ते टायमार कितें जातालें हय. ह्या टायमार पळय खंय एक बारीक बंदारो घातलो कितें आसता आवाज जाता आवाज जाता खंय कितें रे मोठी इंडस्ट्रीज हाडली आवाज जाता. आवाज जाता आज त्या टायमार आमचे 650 कुटुंबां शिफ्ट जाल्लीं कोणें आवाज केलो ना आवाज केला आनी तेन्ना तर आवाज केल्लो आमी जाल्यार हे सावथ गोवाची उदक परिस्थिती कितें जाता आसली. सो खरेंच तेणे कोण जे कोण पळय विरोध करतात तेणे मातशें तकलें घेवचें आतांच विरोध केलो म्हण ताका हें ना ते फ्युचराक चिंतपा जाय हें आतां कळ्ळां लोकांक. एक देख घेवपा सारकी गजाल आसा. आमी म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी आमच्या ह्या प्रोग्राम आमी कितें म्हणटा की घाण करची न्ही किंवा म्हाज्या ह्या प्रोग्रामाचेर हांव स्पेशली कितें सांगता की जे अशे प्लेसीस आहा थंय वचून बुरशेपणां करची न्ही कारण ट्युरिस्ट येतात लोक आमी लोकांक सांगून अंदू पळय बरें क्लीन दवरना Clean दवरला. एट प्रेझेंट अशेंच लोकांनी दवरचें कांयच आपलें तें डस्टबीन हाडटा तें आपणें परत व्हरचें जावं प्लास्टीक बॉटल जावं पॉलिथीन हय. जें कितें हाडटा तें परत व्हरचें. बरें आतां तुमकां 40 ऑलमोस्ट 40 वर्सां जालीं न्ही 40 वर्स जाल्यार थोडे परिवार कुटुंब अशे आसतले जांचे
कितें म्हणटा ते नात्रां जाली आसतली हय. सो तांकां बी हाडून दाखयता तुमी ही आमची घरां हय तशें दाखयतात आमी हां. दाखयतात हें आमचें अच्छा. घर हें पळय हें ताजें घर अशें म्हणून दाखयतात आमी तांकां ते बिलीवच जावची ना ना हांगा रावताले पूण हय. कसो पण तेंकाय बारीक भुरग्यांक तेन्ना तेंकाय बी उमेद जाता बरोबर. हें आमगेलें घर बुडपा गेलें आमी सेफ्टी जाली अशी एक उमेदीचो एक हें तेंकां पूण आतां हो जो एरिया घरां खंय आसलेली घर हें पळय देवळाच्या मुखारल्यान हांगा आसलेली आवडीच्यान घरां सगळीं हय, सगळ्यांनी अच्छा मगुबाई कुर्डीकर हय हय प्रसिद्धी गायिका हय, गोंयची गायिका, बरोबर. तिचें घर हांगाच आसलें तें सकयल अच्छा. आज तें बुडलें आसा हां हां आज ओपन जालें ना आजून. ते अजून अंडर वॉटर आसा हय अंडर वॉटर आसा पूण ह्या वर्सा कितें लेवल कशें आहा ह्या वर्सा अजून उदक लेवल सारकें आसा अशें केन्ना जालां की सारकें एकदम मॅक्झिमम तुमकां मॅक्झिमम गेला हांवें पळय हांगा तो पळय एक पॉयंट दिसता मदीं तो मदीं मदीं हय. थंय एक भगवती देवूळ आसलें आं भगवतीचें देवूळ अच्छा जवळ जवळ 21 केन्ना तरी सुकलें टोटल शेत सुकलें ओ. आनी थंय वचून येवपा मेळटालें आमकां. पण आतां कितली खोल आसता थंय न्ही थंय एक 3 मिटर 2 मिटर बी आसतलें तें आतां हय न्ही दिसना अशें पळयलें ते एक अजून ते रुमडाचें झाड तें दुसरी गजाल आनी एक हांव कितें करता हांव खंय असो वता न्ही भोंवंक गेलो काय ना हांव कितें करता मॅक्झिमम ट्राय करता अशें न्हांवपाक बी उडी मारपाक सो जर हांगा कोणी उडी मारूंक जाता तुमी तांकां कितें सांगता ना ना ते उडी मारप मातशें रिस्की आसा रिस्की आसा कित्याक सगळ्याक कोण रेब आसा मदींच खंय डीप आसा अच्छा तशें आसा एक लेवलूच ना मदीं फातर आसा तशें कोणाक करचें न्हू उदकांत देंवपाचें मातशें अवॉयड करचें एवॉयड करचें खरोखर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट हें कारण हांव प्रत्येक एपिसोडान हेंच म्हणटा की बाबा पाणी दिसलें तर उडी मारया चले कर पण हांव हेंय म्हणटा की जर तुमकां थंयसरलें कांय खबर ना जाल्यार थंयचे जे स्थानीक आसता तांचे कडेन उलोवप तांकां विचारप आनी मागीरूच तसलें एक्सप्लोर करप आनी हय. उडी मारप अशें दिसता म्हाका खंयची पुजा आमची आसता न्ही ती तिथीन आसता हय. सो हांगा तिथीनूच पुजा ही काय ना तितीन करना कित्याक जाण तूं आमगे उदक पळय सुकपाचें हें जाता जें आमगे तिथी केन्ना पडटा तिथी तिती तेका पयलींचें आसलें कितें हेका महाशिवरात्र बट तेन्ना तेन्ना पाणी आसता महाशिवरात्र ना ना पयलीं हें बुडचें पयलीं म्हणजे डॅम तेन्ना पाणी आसता आतां तेन्ना पाणी आसता हय तेन्ना पाणी आसता आनी तेन्ना येवंक मागीर मेळना. चैत्र पौर्णिमा चैत्र पौर्णिमा केन्ना पडटा चैत्र म्हयन्यान ना हेका गुडी पाडवा आमचो चैत्र म्हयन्यान उदक आसता तेन्ना उदक आसता तेन्ना येवपा मेळना सो मागीर हो कसो दीस तुमी धरतात तर हो आमी कितें करता आमी तें पळयता उदक केन्ना सुकता आमी तिसऱ्या आयतार दवरतात तिसरो मेच्या मेच्या. म्हणजे तिसऱ्या आयतार आमकां येवपा मेळना हरशीं येवपा मेळटालें म्हणल्यार तें आमकां काम करपा मेळना आसलें 3च दीस मेळटाले 3 दीस भितर तयारी जायना. कशी आसता म्हणजे कितके दीस तुमची तयारी आतां 13 तारखेर येवपा मेळ्ळा आमकां गाडी घेवन 13 आनी आज 23 फाल्यां 24 9 दीस हे 9 दीस जाल्यात 9 दीस भितर हे करपाचो प्रोग्राम सो आतां हांगा हे बीन ना न्ही लायट बीन तशें कांयच ना लायट ना मागीर सगळें बॅटरीचेर बॅटरी ना हे सगळें आमी रांदतात जे हांगा घरा कडल्यान करून हाडटा म्हळ्यार अशें बारीक करून हाडपाचें थोडें हांगा रांदप हांगा रांदप अच्छा तशें अच्छा मिरसांग वांटून घरा कडल्यान हाडपाची सोय वांटून घरा कडल्यान हाडपाची हो थंय ही ती एक पळय तुळस चेतन ही ती पळय तुळस एक दिसता ती पळय ही देवळाची तुळस ती ती देवळाची माण माण आशिल्लो थंय माण आशिल्लो दिसता थंय अच्छा थंय सकयल गेल्यार तुमकां थंय बांय बी सगळें आसा सकयल ती दिसता अशी हय, वयर बांय दिसता ओके आमच्या जात्राक हें केल्लें मार्कींग केल्लें हांवें थंय हां दोरी बांदून म्हणजे कोणी ओके, वचत ओके. खबर ना. सो चेतन लेट्स गो देर हांव हरशीं म्हटल्यार परवरचो म्हटल्यार मूळ म्हाजे मोरजे पूण आमच्या हांगा कितें मामाले हांगा सो येवपा आमचें जाता म्हणजे पुजेक पावता काय पुजेक पावता. अदून मदून पावता अधून मधून म्हटल्यार फ्रेंडा वांगडा म्हटल्यार म्हाजे फ्रेंड कोण आसतले मागीर सोयरे आसतले हांकां मुद्दाम हाडटा हांव दाखोवपाक आनी ही गोंयची सारकी एकमेव हिस्ट्री जावन आसा सारकी हय. सो तुमकां हांगा आतां ही तुमी आतां बाय पयली आसतली ही सारकी देवळाची बाय जावन आसा तुमकां तुका एक्चुअली हेजी कशें कळ्ळें इतकें लिंक कसो लिंक म्हटल्यार आतां कितें आसा आतां म्हटल्यार आमी पयलीं पासून येवपाचे आसता हांगा कळ्ळें म्हाजो येताले येताले पयलीं पासून येताले आतां म्हाजो मामा आसा तो कुंकळचो कळ्ळें कुंकळसून आमी येताले हांगा मागीर आनी हांगा सोयरे बी आमचे आसात तेंच्या बरोबर आमी पावताले हांगा सो ट्युरिस्ट बी येता लोक भरपूर हांगा न्ही ट्युरिस्ट येता आनी आमी मुद्दम जावन म्हटल्यार आतां कितें सांग आतां हे आतां हाडलां हांवें फ्रेंडांक हाडला ते लोक हिंगा पावोंक ना पयलीं हिंगा आतां फस्ट टायम फर्स्ट हाडलां टायम हाडला फर्स्ट टायम
आतां हाडल्यान तांकां हें जावन आसा रोटरी क्लब म्हापसा आसा. अच्छा हां तशें हय. आयलें तें हां हय. हां हां ओके ओके सो तांकांय दाखोवपा जाय आसलें म्हटल्यार आमची गोंयची म्हटल्यार कितें आमी गोंयाक लागून केक सांग बरोबर म्हटल्यार बरोबर गोंयची एक हें आसा की बीच हें म्हटल्यार आयडेंटिटी पार्टी आयडेंटिटी हय हां बरोबर म्हणजे गोवा म्हणलें की बीच आनी कितें पार्टीज नायट लायफ अशें हय. पयर मरे हांव हांगा गेल्लो तूं कितें हें जाणा तूं जागोर हय जागोरा सो गेलो. जागोर सुद्दां हांवें शिवोले. सांगलां शिवोलूय हांगा हां. लोकल चालू आहा रे सो म्हाका दिसता नायट लायफ जाका म्हणटा आमी पळय गोंयचो ऑथेंटीक जागोर हय. कळ्ळें तुका सो सिमिलरली अशे स्पेसीस आहा अशे प्लेसीस आहा जे अनएक्सप्लोर्ड आहा अजून कळ्ळें तुका सो दॅट इज वॉट वी आर डुईंग इन दीस प्रोग्राम कॉल द गोवा ट्रॅवल्स जंय आमी एक्सप्लोर करता प्लेसीस कळ्ळें तुका आनी हें सांगूं सोदता की बाबा एक्सप्लोर करात पूण एक्सप्लॉयट करनाकात आनी ही जी अस्मिताय आहा ती लोकां मेरेन म्हणजे आमचे गोंयकारांक जेंक खबर ना किंवा बाकीच्यांक कोणाक खबर ना तेंका तेंचे मेरेन पावयात सो दीस इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर दीस अनएक्सप्लोर्ड गोवा तुमी बरें काम करता. थँक्यू गोंय सो मच अशेंच चालू आसूं दी. थँक्यू सो आमची मच मोरजे या तुमी हांव तेच म्हणटालो जर तशें कितें म्हाका सांग मरे तूं हय तुका सांगता हय, मोरजे यो तुमकां definitely. मोरजे दाखयता फूल ओके फूल भोंवडायता येता तुमकां ओके मोरजे येस डेफिनेटली म्हटल्यार अशे अनएक्सप्लोर प्लेसीस आमचे मोरजे खूब आसा अच्छा आनी आमची गोंयांत आमचे म्हटल्यार कावी आर्ट हें आदी पासून आसलेलें बरोबर ते तुमकां ते हिस्ट्री दाखयता फायन म्हटल्यार देवळान जे आमी कावी आर्ट यूज करताले हय, ते हय, आमी हय. मोरजेन अजून तशें दवरला. अच्छा ह्याच निमतान मोरजेची आपोवणी मेळ्ळी. आमी आतां तशें भोंवता पळय तशें आमकां वेगळें खूब खूब कितें पळोवंक मेळटा हें कोणाचें तरी आंतीक घर कशें दिसता डेफिनेटली खंय तरी तूं सावडली पूण हें कितें तें म्हाका कळना पळय अशें पळोवंक गेल्यार हें कोणी तरी दवरलां आसतलें लिंग कशें करपा खातीर फक्त आतां दवरलां बिकॉज इट इज हें पण हें कितें तरी ज्यूस मेकर काय कितें काय पळयल्यार फातर कशी दिसता म्हणजे शेप आहा तें कशें लिंग कशें पण हातूर तें कितें म्हणटा तें घाटणे आसता तसले टायपचे मारून असलें ज्यूस काडटा अशें बी कितें आसूं शकता सो खूब अशें हें आसा औशें खरें म्हणल्यार पळोवंक गेलें जाल्यार असले पीस बीन हें व्हरता हांव डेफिनेटली हें व्हरता असले पीस बी हेका पॉलिश करून मागीर ते कितें करता ते हें कितें डिस्प्ले म्हणजे आर्ट फॉर्म म्हणून हें करता हांव शुवर व्हरता हें सो मे बी आनीक थोड्या एपिसोडान हांव मागीर दाखयता हें परत तुमकां एक गिफ्ट कसो हांगसरलो वयतना मेळ्ळो म्हाका थंय पळोवंक गेल्यार असले हांगसर असल्या जाग्यांनी रूट्स बी अशे खूब मेळटात हे पळयलें न्हू असले रूट्स बीन खूब मेळटात ते कट केल्ले झाडांचे पूण फर्निचर बी असले जाता थोडे खूब क्लासीक हाडून पळया देवळान आरत्यो चल्ल्या खरें म्हळ्यार पुजा फाल्यां सांगपाक विसरलो हांव पुजा फाल्यां सो आमी पयले दीस आयिल्ले आसा फाल्यां म्हणजे 24 तारीख सो दीस एपिसोड मे मायट गो लेटर पण फाल्यां 24 आनी आज 23 सो 23 हें आज ताची ती तयारी चल्ल्या आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात ते अमेझींग तो नेचराचो जो एक वेगळेंच रूप कारण पावसान हें सगळें बुडलेलें आसता अक्षरशः बुडलेलें आसता आनी आतां ते आपलें खरें ऑथेंटीक रूप दाखयता म्हणटा तशें सो दर्याच्या पोंदाक कितें कितें आसतलें अशें ते थोड्यांक विचार आसता तर तेजें एग्जाम्पल जर पळोवपाक जाल्यार हांगा पळयात दर्याच्या पोंदाक कितें कितें आसता तें वी आर नॉट आर्किओलॉजिस्ट ऑर सो पण आर्किओलॉजिस्टां खातीर एक प्रश्न आहा जर कोणी तुमी आर्किओलॉजिस्ट जर पळयता जाल्यार म्हाका हें आन्सर जाय हे जे फातर जे आहा न्ही मोस्टली जितके फातर पळयले आहा पळय त्या फातरांनी एका बरेशे रावंड अशें होल आहा बरें एकदम एक्युरेट म्हणजे हांगा तेजो डाया आसा म्हणजे प्रॉपर सर्कुलर कशें हें मेळटा ताका पळय तसं म्हणजे कितें आसतलें काय म्हणजे कशें जाल्या किंवा पयलीं हांगा कितें खांबे आसले कितें जाल्यार आर्किओलॉजिस्ट आसूं किंवा जिओलॉजिस्ट जर कोणी आसा जाल्यार सांगपाचें अशें इफ यू ऑल कॅन आन्सर मी इफ यू ऑल आर वॉचिंग दीस प्रोग्राम प्लीज डू आन्सर कारण हो प्रश्न म्हाज्या वांगडा खूब जाणांक पडले आसतले कित्या खातीर जावप हें मागीर प्रॉपर होल जावप ओके पण प्रॉपर होल जावप इज अ क्वेश्चन पुजा फाल्यां आसली तरी लोकांचे यो हांगा चालू आसा आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतले हे बायकर्स तेय हांगा आयल्यात सो तुमी खंय वचपाचे आतां वाळपय वास्को ओके ते वास्कोच्यान आयल्या खंय सो अशेंच बायकर्स जावं हेर फॅमिली हांगा येता खुबश्यो सो हे वर्सान एकदांच वन्स इन अ इयर एडवेंचर डेफिनेटली हांगा येयात आनी देव दर्शन घेयात
ह्या गांवची जी अस्मिताय आहा ती एक्सप्लोर करात. लेट्स गो. आमच्या वाडलेल्या उमळशिकेच्यो जापो सोदपाक आमी गांठलो आनी एका थळाव्याक. कळसो दिसलो म्हाका कितें आमकां आकृती लिंगाची कशी दिसली कोणी तरी तो चिरो दवरला आसतलो असो पण दवरलो आसतलो तशें पण- हांगा एक घर आशिल्लें. बेज तो बेज जो आहा न्ही तो एक घाणो किंवा तसो कितें तरी दिसता तें म्हणजे आ वो हय हेजी न्ही हे म्हणजे देवाची हो, न्ही कोण तें. तरी हय, हो दवरला कोण तो. हाडून दवरलो पण तो. हे कितें हे म्हाकाय बी खबर ना कितें आसपाक शकता म्हणून. ते कारण- ज्यूस काडपाचें अशें कितें काय? तशें आसपाक शकता चड करून. हा. कारण लिंग बी ना. तुमी जर थंय पळयत न्ही जाल्यार थंय एक दोन लिंग बी अशीच आसात. हा, हा. पूण ती अशी हेजी नासले लॅटरायटाची ना. थंय ती गणपती- पाशाण्याची मदीं आसा. गणपती कसो दवरला बारीक तो एक्चुली थंयच आशिल्लो. तो आमकां मेळ्ळा. क्लिनींग करता आसतना मेळ्ळा. आमचे म्हणजे म्हाजे बाबाक सुद्दां तो खबर नाशिल्लो की थंय देवूळ आशिल्लें म्हणून. सो तें नंतर आमी आतां एक 4-5 वर्सां पयलींच तें आमकां मेळ्ळें थंय तें देवूळ. हें तुमकां सांगिल्लें तें हांवें आमचें. ती तुळस आसता. हय तुळस आनी तें जें बाय बांय आसा ती आमची. पण आनी तुमकां वयली तुमच्यो घर आठवणी याद आहा ते बांयच्यो बीन हय तर सामके कारण आमचे हे सगळे हांगचे जे लोक आसात पळय हय, ते हांगाच ते येताले भायर बांयचेरच हा, हा, येताले. हा. ती ह्या एरियांतली ही एक बांय आसा. मागीर तुमी हें पयलें आसतलें चर्च पयलें आसतलें न्ही तेजे ऑपोजीट हय. थंय एक बांय आशिल्ली. म्हणजे अशे 2-3 बांय आशिल्ल्यो त्यो. पूण हांगा तेजेच वयर मागीर कपडे धुवपाक बी सगळे लोकांचें आशिल्लें. आनी आमचें हे- कशें हे ग्रावंड फुडलें- प्लस वन हे फुडलें आशिल्लें. कितें आतां हे? ही न्हंय आशिल्ली. आतां न्हंयेचें नांव प्रत्येकाक कन्फ्युजन आसा. हा. म्हाकाय अजून तें सारकें एक्झॅक्टली नांव खंयची न्हंय ती खबर ना. ही हांगच्यान कंप्लीट अशी न्हंय वताची. हा, म्हणजे हीच न्हंय मागीर म्हळ्यार join तो जातली. स्ट्रीम फ्लो बारीक ना आसलो ना ना व्हडलो हय हय म्हणजे तुमकां हांगच्यान जर त्या वटच्यान वचपा आशिल्लें जाल्यार ती व्हडी आशिल्ली. अच्छा. ह्या वटल्यान त्या वटच्यान वचपा आसत जाल्यार. हे रावंड आसा पळय देवूळ मदीं आनी प्रत्येक रावंड घरां हा. हांगा थोडी हिंदूची घरां आशिल्लीं ही सगळीं हिंदूची. त्या वटच्यान थोडी क्रिश्चनाची घरां आशिल्लीं. फाटीं हांगा पळयता थंय फुडें एक लांबसो एक ब्लॉक कसो आहा. Correct. एकूच घरूच कशें हय. तें कितें सो तें एक्चुली युटिलिटी बिल्डींग म्हणटाले ताका. तितून भितर एक रायस मिल आनी फ्लोर मिल आशिल्ली. एक फेर प्रायस शॉप आशिल्लें. तेजे नंतर एक बार आशिल्लें. आनी तितूंकच भितर ते 5 वेगवेगळे आशिल्ले न्ही. एक च्याचें अशें दुकान आशिल्लें आनी एक तितून भितर पुलीस स्टेशन आशिल्लें. सो पुलिसूय बी थंयच त्याच हितूंकच रावताले. सगळें एकच आशिल्लें आनी तें एक्चुली आमचेंच आशिल्लें. फेर प्रायस शॉप आनी गिरण जी आशिल्ली ती आमची आशिल्ली थंय. बरें बरें हेते जे दिसता न्ही ते लोगोऱ्यो कशें लावन हे लोकांनी लायल्या ते आतां. बेश्ट्योच. हय बेश्टे तें तशें कांय नाशिल्लें. आतां एक्चुली हांगा इतली हिस्ट्री जर पळोवपा आसत न्ही प्रत्येकान तुमी पळयलां आसतलें की सनडायल म्हणून आसा. हय बरोबर. पूण कोणेच अजून खबर ना की मून डायल आसा म्हणून. ती तुमकां जर पळोवपा जाय हांव दाखोवपाक शकता. मून डायल हांगा आसा. इवन हितून भितर देवळां भितर पावलां आसात. हा हा म्हणजे ती म्हणजे पयलीं जे राजा किंवा कोणी जें बांदलां आसतलें पळय तेंचें आसतलें. प्लस ते थंय अशे 12 अशे कट आशिल्ले. 12 अशे म्हणजे ते की पयलीं म्हणटाले की वयल्यान खंय एक किरण भितर सट्टालें आनी त्या जे रिफ्लेक्शनाचेर खंय तें इट वॉज लायक अ Dial. मंथ डायल ती आशिल्लें. सो हे कुड्डेंतलें एक वैशिश्ट आसा तें कोणाकच पयलीं खबर नाशिल्लें. हांगचे जे लोक रावताले तांकां सुद्दां खबर नाशिल्लें की प्रजल सर जेन्ना हांगा आयले तेणी सांगलें की ही मून डायल आसा म्हणून. आनी ही एक्चुली इंडिये भितर खंय 2 ते 3च कितले तरी आसात. सो मून डायल चड ना. सन डायल्स भरपूर कडेन आसात. पूण तितूंतली ही एक म्हणजे कुर्डी आनी आश्चर्याची गोश्ट म्हणजे कोणाकच तेजे बद्दल खबर नाशिल्लें. खरें आतां पळयलें न्ही जाल्यार कितें असो पळय हें पळयलें न्ही जाल्यार ताका कितें तरी आमी कितें म्हणटात कितें अशें दैवी कितें अशें दिसतालें हें पण रावंड सुद्दां येते जे रॉक कशे हे केल्या उबे केल्या ताकाय म्हत्व आसा. आनी भाऊन अशें सांगलें की पयलीं खंय हें सारकें सिस्टमॅटीक आसलेलें ते काळांतरान उदका खातीर हें जालें पण लोकूय येता हांगा मस्तेपणां करतात पळोवंक येतात बरें आहा मस्तेपणां करतात तोड मोड करतात. लोकांकूय एक विनंती आहा की खंय तुमी अशें वता आनी तुमकां अशें कितें दिसलें जाल्यार तेजें जर खबर ना जाल्यार ताका हात लावंक वचनाका किंवा ताजेर आनी कितें एक्सपेरिमेंट करून वचनाका. कारण हें दायज जें आहा आमचें गोंयचें दायज जें आहा तें सांबाळपाचें राखपाचें आमकां आमीच जिम्मेदार आहा ताका आमीच रेस्पॉन्सिबल आहा आमीच राखपाक जाय हें दायज. तर हें आमचें गोंय आनी आमच्या गोंयाची सोबीतकाय. असले खूब प्लेसीस कल्चर ह्या आमच्या गोंयान आसा जे एक्सप्लोर करपाचें आहा एक्सप्लोर करूंक जाय आनी ते राखूंक जाय. आनी हो जो प्रोग्राम आसा द गोवा ट्रॅव्हल्स तातूंतल्यान आमी होच यत्न करता. आमी आज आसले कुर्डी जंय
ह्या सागराच्या ह्या न्हंयच्या पोंदाक खुबशीं घरां बुडलीं फक्त दुसऱ्या आमच्या गोंयान उदक पावचें म्हणून आनी फक्त वर्सांतल्या एप्रील आनी मे ह्या स्पॉटान ह्याच म्हयन्यांनी हांगा येवंक मेळटा. तुमचेय अशे कांय प्लेसीस असले कल्चर असलो तुमच्या थंय गांवांनी असलो जाल्यार मुजरत कळयात. आमी येता तुमच्याय गांवान असले स्पेस एक्सप्लोर करपाक. तर पळयत रावात द गोवा ट्रॅव्हल्स.